नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा एअरपोर्टाक उदक दिवंक WRD वजरे चिरेखणींतल्यान उदक काडटा म्हणून बोवाळ. WRD म्हणटा वजरे पंचायत आनी संबंदीत ऑथॉरिटीक उदकाच्या वापरा विशीं बरयलां. तिळारीचें काम चालू आशिल्ल्यान मोपाच्या कामाक खंय उदकाची शॉर्टेज. चिऱ्याचे खणीक लायिल्ले पंप जनरेटर 8 दिसांत काडात, ना जाल्यार खंय थळावे रस्त्यार. मोपा एअरपोर्टाक दिवंक वजरे चिरेखणींतल्यान उदक काडटा म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. इरिगेशनाक म्हूण सांगून WRD फोर्सान उदक काडटा. तें उदक खंय जनावरांच्या पोटापाण्याचें, शेताक वापरपाचें. कितें म्हटलां की बाबा ह्या पुढे मशीन हे उदीक जे ओडटा तें एग्रीकल्चराक यूज करतलो, कमर्शियल आनी इंडस्ट्रीज. हांगा हे डायरेक्ट एअरपोर्ट आहा, हांगा भितर मदीं कोण ना जाल्यार ना एग्रीकल्चराक यूज जायना, हे कमर्शियलाक ना इंडस्ट्रीज यूज जायना, हे भितर डायरेक्ट एअरपोर्टाक ते तितून ते लॅटरान सांगला एक आनी केलें भलतें. ह्यांनी आमच्या केरळाच्या मनशांनी इमानतळाक पाणी दिलें, ते नाका जाल्लें केलें. कित्याक तर आमकां मेन म्हणजे आमच्या झाडांक पाणी जाय, आमच्या गोरवांक पाणी जाय, आमच्या म्हशींक पाणी जाय. आमकां शेतकाराक मेन म्हणजे सगळें पाणीच शेतकाराक जाय पडटा. जाल्यार हे आमचे सरकार हे WRD मनी आहात ते काडटात, ते शेतकाराचे पडांक ना, तांकां पडले ते इमानतळाचे. कवाथे लायले, गारपा लायल्या, तर आतां ते पाणी जिरवणीचे आमी कळशे घेवन शिंपता, ते पाणी थंय बंद जालें. ह्या जमनीत सगळ्या तरेचे पीक जाता. एकूच न्हू, मूग जाता, चण्याचे जाता, बटाट जाता, भाजीपालो जाता. ह्या भितर घालता तेतूंत सरकाराक आमी रिक्वेस्ट करता की आमच्या शेतकऱ्यांचे हे गायी म्हशी पोसात म्हणटात, हे स्किमी हाडटात. हे सगळ्यांक उदीक आमच्या हांगासून सकयल पाणी मेळटा, ते जर पाणी मेळना जाल्यार फाल्यां कवाचे मरतले. लोकांचे गायी आहात, गायींक पाणी जाय. सगळ्यांक गायी हाडलेले आहा स्किमीचेर, ते लोक बाबडे कितके लोनान आहा, ते जर गाय तांचे लुकसाण पडटले. सो येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट जाता पळय, मोपा एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट, 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट, तांकां आतां उदकाचो अरेंजमेंट करपाक जायना. हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय, हे शेतकऱ्यां खातीर आसा, हे शेतकऱ्यांक मदत करच्या खातीर आसा. आनी हो जो तिलारीचो जो कॅनल जो आसा पळय, तो आमकां शेतकऱ्यां खातीर आसा, तो मोपा एअरपोर्टा खातीर ना. WRD आड वजरे शेतकारांची पेडणे पुलीस स्टेशन आनी मामलेदारा कडेन कागाळ. आणि ह्या संदर्भात आम्ही पेडणे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आहे ऑफिशियली मंडे. केलें एक पेडणे दिले ते दिले. हांवें एक डेप्युटी कलेक्टर फ्लायिंग स्क्वॉड पणजे दिल्ली आसा. सेम कंप्लेन अबाउट दॅट हो असिस्टंट इंजिनियर. प्रुडंटान पेडणे WRD गाठले. अधिकारी म्हणटा मायनिंग पिट्सांतले उदक काडपाच्या पॉलिसी प्रमाण उदक काडूंक मेळटा. 26 ऑक्टोबराक खात्यान खंय मायन्स खातें उपजिल्लोधिकारी वजरे पंचायतीक उदक काडपा विशीं बरयला. तिळारी कालव्याचें काम चालू आशिल्ल्यान मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक उदकाची शॉर्टेज जाल्या. तिलारीचें काम म्हयनोभर चलतलें, तो मेरेन मोपा खातीर उदकाची ही वेवस्था. GMR उदकाचें बिलूय फारीक करता. मोपा एअरपोर्ट हो मोठो प्रकल्प. उदक दिवप खात्याक चुकना म्हूण एका अधिकाऱ्यान सांगलें. उदक काडपा वेळार WRDन पुलीस प्रोटेक्शन मागला म्हूण खात्यांतली सुत्रां सांगता. तिळारी कालव्याच्या वाठारांतले चिरेखणी बेकायदेशीर. त्या चिरेखणींतले सरकार उदक व्हरता म्हूण सुत्रां सांगता. 8 दिसां भितर चिरेखणीक लायिल्ले पंप आनी जनरेटर काडचे, ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण वजरेच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. अशा पद्दतींतली आमी हे पाणी चोरून आमी हे मोपाक कशें दिवपाचें ना. आमचे आमी मरण पत्करून पूण शरण येवचें ना. आम्ही 8 दिसाची मुदत दिल्ली आसा WRD. ते असिस्टंट इंजिनियराक सांगलेलें आसा 8 दिसां भितर जर तुमी ते शिफ्ट करून काडूंक ना मशिनरी. कित्याक तो सांगता बंद करता आनी परत चालू करता, रातचो चालू मारता, खंयच्या टायमार चालू मारता. आनी तेणी जर हे काडूंक ना, डिसमेंटल करूंक ना जाल्यार आमी तेका ज्या पर्यंत आमी सांगला की 8 दिसां भितर तुवें जर काडूंक ना जाल्यार आमी थंय कितें करपाक जाय तें करतले. कितें सध्या तरी WRDन लोकांचो विरोध आसा म्हणून सध्या तरी हे उदक सध्या तरी पंपिंग म्हणटा ते उदक सध्या बंद दवरलें आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गावस. नवे जुवारी पुलाचे इन्स्पेक्शन उक्तावणाक डिसेंबर 2022 थारला, मात काम तडीक लाग मेरेन उक्तावण ना. लोड टेस्टिंग, सेफ्टी आनी बाकीची व्यवस्था खंय म्हत्वाची. ट्रॅफिक डायवर्ट करपा विशीं PWD मंत्र्यान चर्चा केली. पोन्ने जुवारी पुलाचेर फक्त हलक्यो गाडयो सोडटले. तो पूल सेफ ना, पूल सारखो करतले म्हणून मंत्री काबराल सांगता. In principle, this bridge will be used only for vehicles coming from Vasco, Margaon, Kankona, they need to go to Panjim. And only heavy vehicle, if they come, one lane will be kept for them to cross this bridge because the old bridge cannot be used for heavy vehicle. So we are taking that call and we will decide how to do. But that bridge, Purni Zuari bridge, it will be only one-sided traffic, two-lane bridge to go from Panjim to Margaon, Vasco, etc. Before December of this year, we will start. Now all other parameters will work.
आणि ट्रॅफिक डायव्हर्जन नोटिफाय करूंक पडटा सगळ्यो गोष्टी. सो वी विल मेक अ ट्रॅफिक प्लॅन फर्स्ट विथ द SP ट्रॅफिक अँड द PI बिकॉज दे हॅव टू मॅन. आणि वी विल फॉर्म्युलेट अ प्लॅन अँड देन विल नोटिफाय अँड देन विल when everything is ready when they are load testing. आता सेकंड आमी वयता पळय लोड टेस्टिंग. They have brought almost 100 trucks of 35 tonner each. 32 trucks, 32 trucks of 35 tonner each. Correct. So with that, the system of load testing is going on. We are going to monitor that, and then we will know how the faces are, and we will decide. The old bridge, we have to renovate it. We might have to take a tender separately. So that bridge is not that safe. PFI फायनान्स करपाचो आरोप आशिल्ल्या फातोड्डेच्या अल्ताफ शाह सय्यदाच्या घराची आणि कचेरेची क्रायम ब्रांचीन झाडाझडती घेवन कांय डॉक्युमेंट ताब्यांत घेतले. इन्कम टॅक्साच्या बेळगांव युनिटांतल्यान कागाळ आयल्या उपरांत अल्ताफा आड FIR नोंद जाल्लो. अल्ताफान केल्ल्या पयशांच्या ट्रान्झॅक्शन बँकिंग डिटेल्स उस्तितात. केंद्रान बंदी घाल्ले PFIची देशभर पाळामुळा उस्तप चालू असताना फातोड्डेच्या अल्ताफ शाह सय्यदाच्या घराची आणि कचेरेची क्रायम ब्रांचीन झाडाझडती घेतली. PFI फायनान्स करपाचो ताचेर आरोप. अल्ताफा आड बेळगांवच्या इन्कम टॅक्स युनिटाकडच्यान कागाळ आयल्या उपरांत पुरावे एकठांय करप चल्ला. इन्कम टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांक हिशोब दिवपाचो सोडून तांच्या कामात आडखळ हाडटा. काळो पयसो दुसरे कडेन धाडपाच्या प्रकरणांनी तो आसा. अल्ताफान इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ना केल्यात म्हूण आरोप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि भीमा पाटील. उद्देगीक मळार बाकीची राज्यां गोंया परस कमी दरान जमीन आनी सवलती दितात. ताका लागून गोंयच्या IDCच्या प्लॉटांक बरो रिस्पॉन्स ना म्हूण IDCचो चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. उरिल्ले SEZच्या प्लॉटां खातीर कितें तरी स्कीम करून ते खपोवपाचो आलेक्साचो प्लान. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी रिकाम्या प्लॉटांची म्हायती आतां वेबसायटीर घालतले. वेर्णा SEZच्या प्लॉटांच्या तिसऱ्या पावण्याच्या पावणेतूय सातले फक्त 10 प्लॉट गेले. फाटल्या 2 ऑक्शनातूय तितलो बरो रिस्पॉन्स येवना म्हण आलेक्स मातसो निरशेला. But the response is quite low in the sense that other states are giving at a very dirt rate. So people are preferring other states, and they have improved their schemes of things to tax benefit ani kite. But Goa is a safe place for operations. That's why people are coming to Goa also. Now we have not completely reduced the price. आम्ही auction केले. Now they say that the rate is bit high. ताका लागून response इल्ले म्हूण हा. आतां आमी एक स्कीम करूं सोदतात where we can accommodate those people who have got disqualified. आतां disqualify कितें जाले थोडे just because some documents are not proper. We want to start a scheme where we can accommodate some Goans also and who can bid also. Like for example, a smaller plot. We are looking at options where smaller plot is going to be at a little higher rate and the bigger area plot is going to be at a lower rate. It's for big industries to come in for a lower rate for a bigger plot. And small our local entrepreneurs who want to come can directly apply and take. We are now in the process of identifying all vacant plots and putting it on the website so people can apply for it. 2 SEZचे प्लॉट कंपनींकडे आसात. ते परत घेऊन IDCचो फॉलोअप चल्ला. केस कोर्टात. One of the matter had come in the High Court. We have won it, where one of the person had applied saying that you cannot change the purpose of acquisition. In the High Court, we have already won that case, which was referred from the Supreme Court to the High Court. We have already won. We are following up. I am keeping track. We are doing our best to. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकार. बालरथाच्या 400 बसींतल्यो 200 प्रायव्हेट बसी बंद. तांचो ताण कदंबाचेर पडला. ते भायर 123 पॅसेंजर बसी घालच्यो पडटात. नव्यो बसी घेवप शक्य ना. उपाय म्हूण कदंबान प्रायव्हेट वाल्यांच्या ड्रायव्हर कंडक्टरां सयत बसी कॉन्ट्रादाचेर घेवपाचो प्रस्ताव दवरला. प्रायव्हेट बसवाल्यांचो रिस्पॉन्स खंय बरो आसा. बालरथ त्यो 50% ते बंद जाले आणि प्रायव्हेट बसीस आता ते बंद जाले त्यो थोड्यो 50%. सो हो लोड सगळो आमचेर आयला. आता एक्झिस्टींग आमच्यो 497 बसीस आहाय आनी प्लस 50 आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आहाय. पूण त्यो आसुनूय आमकां आनीक एक डिमांड आसा. 200 बसीस आमकां स्कॉलाक घालपाक जाय. ते भाशेन 123 बसीस आमकां प्रायव्हेट घालपाक जाय लोकल्सां. सो हो लोड जो आमचेर येयला ना तो कसो पुराय करपाचो. आयदर यू गो फॉर फ्रेश बायींग ऑफ बसीस. आता बायींग ऑफ बसीस म्हणल्यार न्ही ते खूब म्हारग पडटा न्ही त्यो. सो वॉट इज अल्टरनेटीव तो म्हणटा तो आमी एक प्रस्ताव एक प्रपोजल केल्लो
की एक पायलट प्रोजेक्ट करपाक जे प्रायवेटवाले आहाय न्ही ते जरी तर आमकां तेंचे बस दिता ते जाल्यार वी आर ट्रायंग टू टेक दॅट बसीस अँड रन इट ऑन किलोमिटर वायज म्हणजे बसी तांच्यो ड्रायव्हर तांचो मेंटेनन्स तांचो एकूच कितें जालां प्रायवेट बसी जे म्हणटा न्ही आमचे भाशेन तेंच्यो बसी थोड्यो पोरण्यो आसा सो लोकांक सेवा दिता आसतना एक बस तरी बरी आसपाक जाय न्ही सो आमी आतां एटलिस्ट 8 वर्सांच्यो 6 वर्सांच्यो 5 वर्सांच्यो तांकां प्रेफरन्स दितले पयले आनी मागीर सपोज ते नवी बसी करपा जाल्यार तांच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन तेंची कितें सबसिडी कितें आहा तें करपाचें प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलेलो आसलो की तो प्रपोजल आजून तो फायनल जावना की तो आमी आतां सगल्यांक घेवन आमी उलोवपाक सोदताले प्रायवेट ओनर्सूय आहाय न्ही धारबांदोड्या थातोडांत बिबट्याची दहशत थातोडा रानांत लक्ष्मण कोलेकाराचे फामिलीची 2 घरां आसात तांच्या गोठ्यांतल्यान बिबट्यान ह्या म्हयन्यांत आतां मेरेन 2 बोकडां आनी 4 बोकडे व्हेल्यात पाडकाक उखलपाचो यत्न केल्लो फामिलीन बोवाळ मारून ताका धांवडायलो पाडकाक बिबट्याचे दांत लागल्यात बोकडां आनी गायच्या दुदाचेर ही फामील जगता बोकडा घेवन मारता आनी बारीक रेड ती घेवन अशी मारता कितले बोकडा 4 दीस सोडटा आनी परत येता मदीं आता केन्ना येयल्लो पुढची राती 2 दीस 3 दीस तिसरो दीस जाय आणि पाडकाकूय कितें केला ताका दांत लायलो पाडकाक मग तेका तुमी धांवन गेले उपरांत मागीर सोडले धांवन तेका सोडलो आनी गोरवां साडी बसले न्हू गोरवांनी बॉब मारली तेका धरतकी कितल्यांक रातचे ही सारको बोकडी येयली ती पयर 10:30 सारकी रातचे 10:30 रातचो दिसाचो ना रातचो येता पयलीं बीन असो येताली हांगसर काय पयलीं ना ह्या दिसांनी पयलीं येत नसलो इतली वर्सां हांगाच आमी म्हणल्यार केन्नाच येनासलें घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट गोंयांत IITक विरोध जाता खरो पूण गोंयांत IIT सामकी गरजेची ते खातीर सुवात कमी आसा जाल्यार कितें करप IIT वर्टिकल करप वा कितेंय आसूं उपाय BJPच काडटली म्हूण केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयला गोंय स्टार्टअप हब करपाचो प्लान ताणें उलोवन दाखयला में बदलाव लाए वो भी इम्पोर्टेंट है इसका कैसे एक बैलेंस निकलेगा अगर निकाल सकेंगे एक ही पार्टी निकाल सकेगा ये भाजपा निकालेगा देखेंगे आगे IIT के लिए इतना लैंड नहीं है क्या IIT का लैंड रिक्वायरमेंट हम कम कर सकते हैं उसको क्या वर्टिकल बना सकते हैं क्योंकि गोवा में IIT होना बहुत जरूरी है से उसको एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में एक डिसीजन लेंगे पार्टी की ओर से ये भी एक सुझाव है कि स्किल हब्स हमारे गोवा के युवाओं के लिए स्किलिंग के लिए कॉलेजेस में स्किल हब शुरू करें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और गोवा को एक हेल्थ केयर AI का एक हब बनाने के लिए काफ़ी कुछ एक अपॉर्चुनिटी CRZांत बीच चॅक उवारपाक मेळटा आनी इंटरटायडल झोनांतल्या सँडबारांतली पारंपारीक पद्दतीन रेंवूय काडूंक मेळटली अशी दुरुस्ती CRZांतल्या 2019च्या अधिसुचोवणेंत केल्या गोंया खातीर मात खासा तरतूद करून ह्या आदींच ही सवलत दिल्ली गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे वांगडी सचिव दशरथ रेडकारान प्रुडंटाक ही माहिती दिल्या केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान CRZ 2019च्या अधिसुचोवणेंत दुरुस्ती केल्या दुरुस्ती प्रमाण CRZांतल्या नो डेव्हलपमेंट झोनांत शेक उबारपाक मेळटा तशीच इंटर टायडल झोनांतल्या सँडबारांतल्यान पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मेळटा मात ती फक्त थळाव्यांक तांकां ते अधिकार दिवचे अशें अधिसुचोवणेंत म्हटलां गोंया खातीर मात खासा तरतूद करून हे आदींच ही सवलत दिल्ली 2019 जे अमेंडमेंट येयला तितून आमकां शॅक्स बी येता बिचाचेर आनी आमचे कडेन पयलीं सुद्दां बीच कॅरींग कॅपॅसिटी आसा तेतून आमी बिचाचेर शेकांक परमिशन दिताले CRZ एरियेन विथीन NDZ 0 to 200 ओके तशेंच आतां 2019 म्हटलेलें आसा की जे सँडबार्स जे जाल्लेले आसा न्हंयन इंटरटायडल एरियेन जे सँडबार जाल्लेले आसा त्या सँडबारांतली ते सँडबार आमी काडून ती रेंव काडून परमिशन दिवंक शकता सो आनी ती फक्त परमिशन दिवपाक जाय मॅन्युअल मेथडान आनी तेचे लोकल कम्युनिटी लोकांक दिवपाक जाय
हे प्रोविजन्स पयलीं असले फाटले 2011 2011 हे प्रोविजन आसा स्टँड बाय काढू शकता म्हणून आमी आनी अशा हितून परमिशन दिवं शकता. सो ती सेम आता 2019 कंटिन्यू केल्या बेनिफिट. हय 2019 आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फिजिओथेरपी सध्या गरज जाल्या, दरेकल्याचे नित्याचे जिणेंत गरजेची जाल्या म्हूण आमदार मंत्री रोहन खंवटे उलयला. ताणें परवरे दोतोर तनया प्रभूचें प्रभूस फिजिओथेरपी क्लिनिकाचें उक्तावण केलें. ह्या क्लिनिकांत सगळ्या पिराय गटांतल्या दुयेंतींचेर फिजिओथेरपी उपचार जातले म्हणून दोतोर तनया सांगता. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Physiotherapy is reaching out to every part. Medically, we have to understood our body, and post-COVID, we realize that there are many more treatments that we need to ensure that we have a proper thing. Either I am a sportsman or a senior citizen or a lady who has been working in the house or the youth. Everybody needs this particular thing. And a young doctor like Tanaya, I think, is an inspiration to many who can allow herself to be growing along with the constituency. आयच्या दिसाक डॉक्टर तनया त्या फूल स्टाफाक आमचे काउन्सिलिटी करता, बेस्ट विशेस दिता. Basically, we treat all the patients without prescribing medicine. So it's more of the exercise and all of that. And we treat from all age groups, that is right from the pediatric age group, that is children, to the senior citizens, old age, everything included in this. And would like to help the community to be better and live a pain-free life. ISLांत FC गोवाची आज अग्निपरीक्षा. टेबल टॉपर मुंबई सिटी आड मुंबई अरेना स्टेडियमाचेर म्हत्वाची गेम. बंगळुरू FC आड हरिल्ल्यान तिसऱ्या सुवाते वेल्यान 5व्या सुवातेर देंविल्ले FC गोवा टॉप 4रांत परत येवंक मुंबई आड जैत जोडूंकूच जाय. मुंबई सिटी अंदू फूल फॉर्मांत. टेबल टॉपर रावंक ते आक्रमक FC गोवाक आडावपाचे पुरेपूर यत्न करतले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.